मेन म्हणजे आज आम्ही डेलिगेशन लेड बाय मी हांव आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो आमचे राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानवडे आणि आमदार दिनेश काब्राल हे चौगूय जाण स्पेशली फाटल्या असेंब्लीन सुद्धा लोकांच्या मनात एक भय असता, लोकांच्याच न्ही आमदारांच्याय मनात भय असता आणि अगेन अगेन अपोजिशन्स परत परत उलयतात की दाबोलीम एअरपोर्ट शटडाऊन जातलो, नेव्ही टेक ओव्हर करतली, नेव्हीक जाय म्हणून पर्सनली आम्ही चारूय जाणांचे डेलिगेशन्स डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आणि डिफेन्स मिनिस्टराक हांवें माविनान क्लियर कट एक्सप्लेन केलें की ह्याची गरज दाबोलीम एअरपोर्टाची गरज ही गोंया खातीर कितली आसा आणि कशा पद्दतीन दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा हे टुरिजम गोंयांतले वाडोवपाक शकता आणि दोन्ही एअरपोर्ट जर असले जाल्यारूच गोंयांतले आनीक टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटलें हे क्लियर कट एक्सप्लेन केलें. ताच्या खातीर आनी तेंच्यांनी बी आमकां एश्युअर्ड केला की आमी केन्नाच नेव्ही जी आसा पळय न्ही ही दाबोलीम एअरपोर्ट टेक ओव्हर करची ना आणि आत्ताच्या घडीक तरी आमकां खंयच्याच पद्दतीन नेव्हीन दाबोलीम एअरपोर्ट हो टेक ओव्हर केल्लो नाका. वी वील शेअर दीस एअरपोर्ट विथ पब्लीक आतां सिव्हिलियनाच्या बरोबर आसा त्या पद्दतीन आमी तो एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरतलो पर्मनंटली फॉर द सिव्हिलियन हे तेंच्यांनी एश्युअर केलां. आमी तांकां यादूय करून दिलें की देर इज अ कॅबिनेट डिसिजन विच इज टेकन दीस एअरपोर्ट वील बी ऑलवेज बी रिमेन फॉर द सिव्हिलियन. ताका लागून परत परत एक विधानसभेंतल्यान विशय काढून लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें काम हे सदोदीत अपोजिशन्स करता. आज म्हाका दिसता आनी क्लियर जालें ओके ज्या निमित्तान दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो सिव्हिलियना खातीर पर्मनंटली उरतलो. आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा पळय हे पर्मनंटली गोंया खातीर गरज आसा आणि इन फ्युचर हे दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा हे गोंया खातीर उरतले.